येताव आमी गोडासून तुसा सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती गोडा उल्हासा जीवनात तुझ्या सुखीच्या जीवनात तुझ्या सुमिया गुरपे नामी आयल्या भक्ती तुका मिवसिता कायसान मुनांगी साव तुझी स्तुती कथा बुरथा बुलिता तुका मिवेटा येताव आमी गोडासून तुसा सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती गोडा उल्हासा जीवनात तुझ्या सुखीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्न्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्न्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हांवें म्हळें आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी तेच कृपे वरवीं आमी हांगासर आसा आनी होच संदेश संपावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपे वरवीं कितें जालें आमी हांगासर पावल्या. आमी हांगासर येवंक कारण देवाचीच कृपा ताणें आमकां दिल्लो तो भावार्थ जेजू क्रिस्ताच्याच देण्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. भोवशा या बाळूक जेजूच्या पुण्यशेतांत जेजूच्याच त्या देण्या खातीर देवा बापाक अर्गां दिवंक आमकां भावार्थ दिल्ल्या खातीर ताची वाखण स्तुती गावंक भोव जोगतें. जायते फावटी आमचें भावार्थाचें देणें ससारायन घेतल्या खातीर सोम्या लागचें बक्षणें मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून वेसनून जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध गोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच अवकार मरये सगळ्या दुरता आनी भक्तां तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पर देवा लागीं विनंती प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून
आमी तुका दिन वाचताव ह्या जिवितान ताची गोडसाण चाकून दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पोता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्न्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सांत पावलोन रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आतां नियमशास्त्रा विने देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापे जाला नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्यांच्या उतरांची हाका साक्ष आसा हे नितीवंतपण बावार्थ मरिफात मनशाक लाभता जेजू क्रिस्ता ते बावार्थ दवरल्या सकडांकी कसलोच भेद नासतना देव तो फावो करता कित्याक सकडांकी पाताक आदारले आनी देवाच्या मायवेंत वांटिली जावचे भाग होगडयले तसले तरी पण देवाचे कृपेचे उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटे ते सोडवणे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण मनशाक लाभता ताच्या रक्ताचे वरवणे मरिफात ताचे बावार्थ दवरतेल्याच्या पथकांच्या फारीकपणाचे वेदीकरण देवान ताका सभे मुखार उबो केला आदल्या काळार मनशाक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पथकां सोसून व्हेली पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हूण आनी क्रिस्त थंय विश्वास दवरल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हूण आतां थंय दाखयता तशें जाल्यार आमची बाडे खंय उरली बाडेक जागोच ना खंयच्याय कारणाक लागून ना मनीस नियमशास्त्र पाळटा देखून काय न्हय बगार तो सतमंता देखून कित्याक नियमशास्त्र फरमयता ते केल्ल्या वरवीं न्हय बगार बावार्थ वरवींच मनीस नितीवंत जाता देखून देव जुदेवाचो मात देव मनवे जुदेव न्हय आसल्याचोय तो देव न्हय वय तो हेरा जातीचोय देव कित्याक देव एकलोच देवाचे उतर हे देवाची उदुका Spora sove asa kakult tace taunsieta sampurn sutka Serve spora sove asa kakult tace taunsieta sampurn sutka patala taun somya हांव तुका बोब मारता सोम्या आयक मुजो ताळो तुजे कांची दिवन दीत म्हज्या काळते विनतेच्या ताळ्याक Serve spora sove asa kakult tace taunsieta sampurn sutka तू सोम्या जर कोटे पोना लेक्षी सोम्या तुझे मुखार रावत कोण तुझे लागी आसा देखून पथकांचे बोक्साणे आमकां आसा तुजी बयाबत Serve spora sove asa kakult tace taunsieta sampurn sutka मुजो आत्मो सोम्याची वाट
पोळेऊन सासा ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला केदना फांते जायत अशें म्हणून पर्यागर आशें सासा त्या वर्ण चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आशेव नासा सर्वेस पुरा सुवी आसा काकू ताची कविता संपूर्ण सुटका सर्वेस पुरा सुवी आसा काकू ताची कविता संपूर्ण सुटका Hallelujah, 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 hallelujah. हांच वाट हांचत आनी हांच जिवीत म्हणटा सोमी मुझे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या न्हय बापाशी वसूंक जायना Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्र्यांक म्हणालो हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारलेल्या प्रावाद्यांचे फोंड तुम्ही बांदतात अशें आमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुरतें मांडटा म्हूण तुमी रुजवात दितात कित्याक तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात हे पासतूच देवाचे जाणवायेन अशें सांगिल्लें आसा हांवें धाडिल्ल्या प्रावाद्यां आनी धर्मदूतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले संवसाराचे रचनेतावन वारयिल्लें सर्व प्रावाद्यांचें रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारिल्ल्या जाकारीच्या रक्ता पर्यंत हे संततीचेर बेसतलें सतस हांव तुमकां सांगतां त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जावंक जाय पडटलें हाय तुमकां शास्त्र्यानो जाणवयाच्या घराची चावी तुमी कान दवरल्या तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुमी सोडले ना जेजू थंय थावन भायर सरन वेतच शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले सबार संगती विशांत ताका उपराटी सवालां घालन ताच्याच उलोवण्यांत ताका सांपडावन घालूंक कांयपणी मेळटा गी म्हणून ते पास मांडून आसले देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्ततय मोगाळ बाबा भयणीनो कांय दिसांनी म्हणजे सोमार मंगळार बुधवारा येवच्या ह्या चुपून शेतांत एका पुरबायची रेतीर जावची आसा म्हण आयकलें आनी ते रेतीरेचो विशय ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत आयकुनाचो विशय ह्या दिसांनी आज खंयचें पयलें वाचप सांग पावलो न्हू रोमाकारांक बरयल्लें पत्र तें आमी आयकलें आनी ह्या दिसांनी तें आमी वाचून उंच वेतेलें हांव पयलें वाचप जावन आनी त्या वाचपाचेर आदारून ही रेतीर आसतली म्हणून हांवें आयकलें बारिस्सा पुरबायेचें
चढावत आमकां एक संवय आसा, थोडे वेळ पाद्र्या बागी ती संवय आसा, आमचें राजांव देवाच्या उतराचेर तापचें. पूण भोवशे हे रेतीन थंय जातलें. पावलाचें राजांव आमी आमचें करून घेवंक हांगासर उलो मेळटा. सांग पावलान रोमागरांक बरयल्लें पत्र ताच्या पत्रां पैकी सुरू दिलां. कित्याक म्हूण सांगल्यार तें ताच्या सकड पत्रां पैकी लांब 16 अध्याय, तितलें लांब पत्र सांग पावलुचें कोणाकी बरयल्लें ना. ते लांब म्हणटना तांतले विशयी गुंड एक गजाल समजूंक जाय. सांग पावलान आपलें पत्र रोमागरांक बरयल्लें एक विशेशताय आटापता. कित्याक म्हळ्यार सकड पत्रां ताणें खंयसर तो गेलो थंयसर ताणें पवित्र सभा घडली. तो म्हणटा ते पवित्र सभेचो हांव बापूय, म्हळ्यार खंय एकडे गलातच्या गेलो. गलातकारांक ताची भुरगीं जालीं. कित्याक म्हळ्यार थंयसर ताणें भावार्थ परगटलो. कोरिंताक गेलो, कोरिंतांत ताणें थंयसर भावार्थ परगटलो, देखून तो तांचो बापूय जालो भावार्थांत. तेस्सलोनिका गेलो, थंय ताणें भावार्थ परगटलो. फिलिप्पी गेलो, थंय ताणें भावार्थ परगटलो. आनी थंय तावन पाटी आयल्या उपरांत कोरिंतां तावनगी आनी खंय तावनगी तांकां तो पत्र बरयता. तांच्या भावार्थांत तांणी आणखी जिवाळ जावचे खातीर वा हांवें तुमकां शिकयल्ल्यो गजाली उगडास दवरा. तकल्या गालातकारांक बरयतना हांवें तुमकां सांगल्लो वांजेल तुमी सोडून आनी कोणगी येवन थंय शिकयतात तांचो वांजेल तुमी धरला, अशें तो उलयता. म्हणजे उरलीं सकड पत्रां पाऊल खंयसर गेल्लो आनी खंयसर ताणें पवित्र सभा क्रिस्ती समुदाय रुपीत केल्लो तांकां बरयल्लो. पूण रोमागरांक बरयल्लें पत्र रोमाक तो येदोळ वचोंकूच ना. वचचें म्हण ताका इच्छा आसा आनी इच्छा उच्चारन ताचे निर्दिश्ट उद्देश दवरन ताणें बरयल्लें पत्र. रोमांत सुवार्ता परगट केल्ली कोणें? थोडी म्हणटात पावलां, थोडी म्हणटात पेद्रून. सत्य सांगचें जाल्यार पेद्रुनी न्ही पावलांनी न्ही, रोमांत सुवार्ता परगट केल्ली कोणें म्हणून आजून पर्यंत कळीत ना. रोमांत सुवार्ता परगट केल्ली खंयच्यागी आपोस्तलांनी न्हय, आपोस्तलांच्या सांगात्यांनी न्हय, दुसऱ्या कोणेंगी थंयसर ती सुवार्ता परगट केली. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत पवित्रोत्मा आपोस्तलांचेर मरयेचेर देंवत आसतना थंयसर रोमागारी आसले म्हणून सांगलां. तशें म्हळ्यार तांतल्या कोणेंगी वचून थंयसर सुवार्ता परगट केली आसची. आतां सांग पावलून रोमाक भेट दिवं नासतनाच दिवच्या पयलें रोमागारांक पत्र बरयलें. रोमागारांक बरयल्लें पत्र चरित्रेंतूच भारीसा प्रभावाचें जावंक पावलें. रोमागारांक बरयल्ल्या पत्राचेर जाल्ले तितली भासाभास डिस्कशन आर्ग्युमेंट भोवशा दुसऱ्या खंयच्याय पत्राचेर जावना. कांय गालातकारांक बरयल्ल्या पत्राचेर जालां जावं पुरो, पूण खंयच्याच पत्राचेर ताचेर जाल्लें तितलें विश्लेशण जावना म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें भावार्थ म्हणटा, संस्कार म्हणटा, देवशास्त्र म्हणटा, ताचो प्रमुख वांटो तसो भोव वर्तो वांटो ह्या पत्रांत वाळटा. जावं पुरो आमच्या पवित्र स्नाना संबंदीत देवशास्त्र, जावं पुरो आमच्या क्रिस्तांवपणा उदेशी कितें देवशास्त्र आसा तें, येवक्रिस्ता विशयांतलें देवशास्त्र सयत पुनर्जीवनपणा विशयांतलें देवशास्त्र जावं पुरो, भावार्था विशयांत, जेजू क्रिस्ता विशयांत, क्रिस्त शास्त्रा विशयांत, पवित्रज्ञा विशयांत आमचें कितें देवशास्त्र आसा तें भोवशा रोमागारांच्या पत्राचेर आदारून आसा तितलें हेर पत्राचेर, पवित्र पुस्तकाच्या हेर बुकांचेर आदारून ना आसयत. एक थोडी मिनटां
ह्या पत्राचे खाशेलेपण वा हें पत्र कशें मांडून हाडलां म्हणल्याचेर हांव उलोवंक खुशी व्हरतां. कित्याक पावलाचें राजांव आमचें करचें गरजेचें. हांवें सुरवेर सांगिल्लें तें. ह्या पावलाच्या पत्रांत भावार्थ आनी सुवार्ता, भावार्थ आनी सुवार्ता म्हणलीं उतरां परतून परतून येतात. भावार्थ म्हणलो उतर सतमानचें म्हणलें उतर परतून परतून येता. आनी ह्या सतमानच्या आनी सुवार्ते मदलो गांच हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. एक फावटी हांगाच थोड्या वर्सां पयलें बाळूक जेजूचें फेस्त आसलें, व्हडलें फेस्त. ताका हांव चिंतां बिशप आल्फोन्स मातेस गी कोण गी आयिल्लो बिसायब, आर्च बिसायब. तो शर्माव सांगता आसतना सुरवेरच म्हणलो, हांव एक गजाल सांगता, ताच्या उपरांत तुमकां न्हिदचें जाल्यार तुमी न्हिदयेत म्हणलो. म्हाका अजून उड आसा. मस्त वर्सां पयलें सेमिनारिस्ट आसता. आनी तो ताणें सांगच्यासो एक विशय सांगलो आनी न्हिदयेत म्हणलो. हांवेंय आतां सांगचें तेंच. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांचो एकाच शब्दान सारांश सांगशी की म्हळ्यार तो सारांश आसा भावार्थ. हेर उतरांनी सांगचें जाल्यार विश्वास. विश्वास कोणाचेर? जेजूचेर. जेजूचेर विश्वास. भावार्थ ह्या पत्राचें केंद्र म्हणच्यान कांय दुबाव ना. देखून सांत पावलाचें पत्र वाचता आसतना एक वाक्य उडास दवरिचें आनी सगळें रोमाकारांक बरयल्लें पत्र त्या वाक्याचें विवरण म्हणून चिंतीचें. खंयचें तें वाक्य? तुमी हांवें हांगा उलयलो म्हणून 10 मिनटां रोमाकारांक पत्र वाचून 10 मिनटांनी मुग्ध ना, काबार जायना. तुमी घरा वचून वाचचें. ताका एक ल्हानसो एक दिशा दिवची मात्र. आतां खंयचें तें वाक्य सगळ्या रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्राचें विवरण म्हणलें बरें आसचें वा सारांश म्हणलें बरें आसचें आनी सगळें पत्र विवरण. अध्याय 1 वाक्य 16 आनी 17. अध्याय 1 वाक्य 16 आनी 17. हे सुवार्ते विशान हांव लजना. सुवार्ता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. हे सुवार्ते विशान हांव लजना. कित्याक? सत मानतेल्या प्रति एकल्याक. हांवें आतां सांगलें सत मानचे वा भावार्थ आसलेलो. सत मानतेल्या प्रति एकल्याक पयलेंचू देवांक तशें हेरांकी तारण दितली देवाची सकत ती. सुवार्ता तारण म्हणलो शब्द विविध रितीन वापरला. सोडवण, तारण, बाचावी, साल्वासांव म्हळ्यार पुराय एकच. सत मानतेल्या प्रति एकल्याक पयलेंचू देवांक तशें हेरांकी तारण दितली देवाची सकत ती. कित्याक सुरतांव नाकेर पर्यंत भावार्था मरिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां. देखून जशें पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा, नितीवन मनीस भावार्था मरिफात जियोंक पावतलो. इंद उतरां हांगासर सांत पावलींतल्यान सांगता, भावार्थ आसलो सत मानतलो, तारण जोडतलो. आनी नितीवनपण म्हळ्यार कितें? एक बारीक कश्टांचो शब्द इंग्लिशान ताका जस्टिफिकेशन म्हणा. तुका देवा मुखार जस्ट देवा हांव नितीवन म्हूण करचें तसलें कितें? हे दोळसू थोड्यान चिंतलें हें बारीक गुंड जालें, हें आमच्या मंड्या वयल्यान येता म्हूण चिंतलें आसतलें. सांत पावल रोमाकारांक बरोवन असोच ताच्या राजावांत रिगोंक सलीस न्हय. ताणें राजांव उलयता आसतना दिवचें तें प्रूफ कश्टांचें. आतां हें वाक्य तो मुखार विवरून येता. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरच्या मुखांत्र आमी बाचावी जोडता आनी भावार्था मरिफात देवाची नीत मनशांक लाभता वा नितीवंत मनीस भावार्था मुखांत्र जियेता. आमकां नितीवंतपण लाभला जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ
दवरलेल्या वरवीं ही गजाल सांत पावल पयल्यान पयलें अध्याय 1-4 तातूंत 16 अध्यायात 1-4 तातूंत विवरिता की भावार्थ कोणाचेर भावार्थ जेजूचेर भावार्थ सगळ्यांक नितीवंत करता. सगळ्यांक म्हळ्यार उतरांगा बारीक गरजेचें सगळ्यांक नितीवंत करता. सुरवेर पावल सांगता नितीवंत करीचे जाल्यार मनीस पातकी आसचे. देवा मुखार भाग्यवंतूच आसल्याक आनी भाग्यवंत करचें कितें. देवा मुखार कंप्लीट ओके आसल्याक ताका आनी कितें ओके करूंक आसा कांय ना. पूण सांत पावल म्हणटा सगळ्यांनी पातक केलां देखून नितीवंतपण होगडावन घेतलां. म्हजें आर्ग्युमेंट न्हय. सांत पावल म्हणटा तो रुजू करता हर एकलो पातकी. पयलें तो म्हणटा हेर कोण आसात जुदेव आसले सोडया हेर कोण आसात तांणी ह्या संवसारांतूच दिसचो तो देव ताका वळखूंक तांणी इन्कार केलें आनी देखून ती विविध रितीच्या पातकांत पडली आनी ती सोमेस्त पातकी. आनी तो म्हणटा जुदेवूय पातकी. जें कितें तांकां नितीवंत करता म्हूण ती चिंतालीं कितें नितीवंत करता तांकां नियमशास्त्र. नियमशास्त्र जुदेवांक नितीवंत करता. पूण पावल आर्ग्युमेंट करता तें कितें तुमकां नितीवंत करता म्हूण आसलें पळय तें नियमशास्त्र त्या मुखांतूच तुमी सुखीदार जाल्यात तुमी पातकांत आसात अशें. नियमशास्त्र नातल्लीं कोण तीं जंतिलां म्हणयांगी अन्य धर्मीय म्हणयांगी अजुदेव म्हणयांगी जुदेव न्हय आसलीं म्हणयांगी तीं पातकी. नियमशास्त्र आसलीं तीं पातकी. देखून सक्कडी देवा मुखार पातकी म्हूण तो पयलें रुजू करता आनी ताचे उपरांत सक्कड पातकी देखून सगळ्यांक नितीवंतपण जाय म्हणून तो आर्ग्यू करता. सदां एका अप्रुबायच्या वकिला परी सक्कड पातकी देखून कोणी नितीवंत न्हय देखून सगळ्यांक नितीवंत करीचे. आनी कोण तांकां नितीवंत करूंक शकतलो कोणी ना. नियमशास्त्र ना बिलकुल ना. नियमशास्त्र तुमकां नितीवंत करूंक शकना. बगर आमकां नितीवंत करची एक सकत आसा जाल्यार ती जेजू ख्रिस्त. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं मात्र आमी नितीवंत जाता. विश्वास भावार्थ हे दिशेन एक देवाचें देणें. कृपा म्हळ्यार हांवें कृपा एक देवाचें देणें म्हणून पावल रुजू करता आनी पातक्यांक सयत हें भावार्थाचें देणें लाभलें देखून ती नितीवंत जावंक पावतात. सांत पावल म्हणटा ह्या जुदेवांक तांकां सुन्नत म्हण आसलें. तो म्हणटा सुन्नत करची सोडा सुन्नत तुमच्या काळजाची करा. कित्याक कित्याक ते नियमशास्त्र पाळिल्ल्या वरवीं तुमी नितीवंत जायनात. बगार काळजान तुमी नितीवंत जातात. जेजू क्रिस्त तुमकां नितीवंत करता. आनी अब्राहमाचो दाखलो थंयसर तो दिता. अब्राहमाचो दाखलो म्हळ्यार हांवें थोडीं चिंचां अब्राहमाचें कितें मॉडेल न्हय. अब्राहम एक देख न्हय. अब्राहम एक दाखलो. दाखलो कित्याक अब्राहम नियमशास्त्र येवच्या पयल्यांत आसलो आनी ताका पवित्र पुस्तकांत नितीवंत म्हण आपयलां. कित्याक म्हळ्यार अब्राहमाच्या भावार्थाक लागून सांत पावल आर्ग्यू करता तो नियमशास्त्र नासतनाच जर ताच्या भावार्था वरवीं नितीवंत जालो जाल्यार आमी भावार्था वरवीं नितीवंत जावच्याक तो एक दाखलो म्हणलें. आनी सक्कडी भावार्था वरवीं नितीवंत जातली म्हणल्यार तो एक दाखलो म्हणलें सांत पावल आमकां सांगून दिता. 5-8 अध्याय म्हणसर तो 5व्या अध्यायाची सुरवात एक वाक्य वाचूंक आशा येता. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता म्हळ्यार ते 4 अध्याय ताणें सांगून जालें. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता.
आम्ही आता असलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आदी पावशी आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानूच आनी ताचेच उद्देशीन देवा सोमे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धरण उल्हास पावता. म्हाका सांगूंक जाय इतल्यान सांगा सर, आमी आतां असलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार. हे कोपेल भारी उबार जाग्यार आसा, पूण तुमी गुंडयेन खंय आसात जाल्यार तें दिसना. हांव खंय बॅचमेंटा आनी बरें गेल्ले जाल्यार वयर खंय मनीस टॅरेसाक गेलो जाल्यार वयल्लीं घरां थंय गेलो जाल्यार थंयच्यान हें दिसता. म्हणजे खंय म्हणी तूं एका उबार सुवातेर वचोजे दिसच्याक त्या पावंड्या पावल्यार आमकां दिसता आमी एका विशेष पावंड्यार आसा म्हणटा तो. सांत पावल म्हणटा आमी आतां कुरपेच्या पावंड्यार आसा. बरीच कश्ट न्ही सांत पावलाचें चिंतप. हांव म्हजे राजा हांगा उलयना, सांत पावलाच्या राजा उलयत आसतना जर सकडी पातकी सकडांगे नितीवनपण जाय, जेजू क्रिस्त थंय आमकां नितीवनपण मेळ्ळां आनी आमी जेजू क्रिस्त उद्देशी आतां देवा थंय शांतीन कशें आमच्या आनी देवा मदें राजी जाली. कित्याक जेजून आमकां ती बाचावी हाडली आनी आतां आमी कुरपेच्या पावंड्यार आसा. हांगासर आमकां कुरपेच्या पावंडाक पावयल्लें कोणें? जेजू क्रिस्तान. इंग्लिशांत हें आनी अपुरबायन आसा. द ग्रेस इन वीच वी नाव स्टँड. हांव खंय रावलां, तुमी खंय आसा? तुमी खंय रावल्यात? तुमी कुरपेंत रावल्यात आनी ह्या कुरपेक तुमकां हाडून पायिल्लें जेजू क्रिस्तान. जेजू क्रिस्तान आपल्या विधेयपणा वरवीं आपल्या कुर्सा मरणा वरवीं आमकां ह्या पावंड्याक हाडून पावयलें आनी ताची कृपा आमकां लाभली. देखून ह्या सर्वाचो येदोळ सांगुल्याचो सारांश म्हणले परी अध्याय 6 वाक्य 17. अध्याय 6 वाक्य 17. देवाक अर्गा. थँक्स बी टू गॉड. एका काळार तुम्ही पातकाच्या गुलामा परी जियेल्ल्यात तरी तुमकां लाभलेले शिकवणेच्या सतांक सगळ्या तुमच्या काळजान तुम्ही काळजावंक पावल्यात. पातकांतावन तुमकां सुटका मेळटास तुम्ही नितीचे गुलाम जाल्यात. अशें जशें एक काळार तुम्ही तुमच्यो कुडी अनिस्कळ आनी कोट्या वडण्याच्या गुलामपणाक ओपून दिल्ल्यो तशेंच आतां नितीवनपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामा खातीर त्यो ओपून दिया. आमकां पवित्र केलां. जेजू क्रिस्त थंय जेजूक पुनर्जीवन केल्लो आत्मो कितें आसा त्या आत्मो आमचे थंय आसा. देखून आमी जेजू क्रिस्ताची भाव भयणी जाता आनी ह्या मुखांतर आमकां आमचे थंय तो पवित्र आत्मो मेळटा. आमचे थंय तो नवो जीव दिवचो पवित्र आत्मो आसा. देखून आमी ह्या नव्या पावंडाक पावूंक साद जालें. आमच्या सगळ्या पवित्र स्नानाची दोतोर न्हू हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. आनी त्या 9-11व्या अध्यायांत मुखल्या सांत पावल आज आमी आयकलें पळया वंजेलान त्या जुदेवांनी ती सुवार्ता रिजेक्ट केली. देखून सांत पावल बारी दूख पावता. म्हज्याच लोकान ही सुवार्ता रिजेक्ट केली निंगी म्हणून तो दूख पावता. आनी तो ह्या तांच्या लागीं बारी बेजार पावून सांगता एखाद्या वेळा हो जुदेव लोक जेजू क्रिस्ताक वळखत जाल्यार हांव जेजू क्रिस्तांत मेकळो जाल्यार म्हणणी असलीं उतरां दुखीची तो उलयता. म्हज्या भावंडां खातीर म्हाका जेजूतावन विंगड जावंक पडल्यार वणना तांणी जेजू क्रिस्ताक वळखचें म्हणलें तो विवरिता तो आशेता. हांगासर जुदेव जेजूक वळखलें ना तशें म्हणलें तो तेका लागून बऱ्याक पडलें म्हणटा. कित्याक ती सुवार्ता अजुदेवांक गेली तांणी ती स्विकार केली. जेजूची सुवार्ता स्विकार केल्ल्या तांकां जिवीत लाभलें. तो म्हणटा एक दीस हे जुदेवी वळखतले जेजूक म्हणली आशा तो उच्चारता. जुदेव भावार्था मुखांतर तांकां नितीवन जावंक आपयल्लें
तांकां ग्राफ्ट केलें म्हणटा कशी केलें कोणाक ह्या अन्य जातीच्यांक हेरांक आमकां सगळ्यांक त्या कोंबरो ताका ग्राफ्ट केलो कशी केली आनी ह्या मुखांत्र ती रोपी वा ती जैतुनाची रोपी वाडली अशें भावार्थ विस्तारलो आनी एक दीस जुदेवांच्या अविधेयपणाक लागून हेर धर्माच्यांक हेरांक सुवार्ता भावार्थ बाचावी लाभली जाल्यार ह्या अनभावार्थ्यांच्या भावार्थाक लागून हेरांकी जिवीत लाभतले ती जुदेवी एक दीस ताची सुवार्ता वळखूंक पावतले म्हणून सांत पाऊल विवरिता निमाणे सांत पाऊल एकामेका म्हणलें उतर तो जायते वापरता अध्याय 12 तावन 15 पर्यंत 16 पर्यंत देवान आमच्या वयर दाखयलेली येदी व्हड काकुळत ती काकुळत म्हळ्यार हाच्या आदी वाचुल्लें सकड देवान दाखयल्ली काकुळत तो सगळ्यांक काकुळतदार जुदेवांक आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक सर्वांक तो काकुळदार जाता आनी देखून तो म्हणटा ताका मांडटा तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावच्याक तुमकांच तुमी समर्पण दिया हें तुमचें आत्मीक बलिदान जावं दी म्हाका दिल्ले कोरपेच्या उजवाडान तुमच्या मदल्या प्रत्येकल्याक हांव दामोन सांगता तुमचे सविशांत लेखावर तें वडपोवन चिंती नाकात आनी तो मुंदरून म्हणटा एकामेका विश्वासान रावा मोगान रावा हार्मनी वा एकामेकाची शांती तुमचे मदें आसूं सोडदोड आसूं एकामेका गौरव दिया एकामेका कितें जडती करिनाकात असली पुरा उतरां तो म्हणून तांकां मॉडेल जावन वा नमुनो जावन दिता जेजू क्रिस्ताकच तो म्हणटा जेजू क्रिस्तच तुमचे आदर्श जेजू क्रिस्तच तुमचे आदर्श एकामेका कळनासलेले मिनतेन आनी पवित्रत्मेचे उमेदीन सोमयाची सेवा करा भौशा तुमचे रेतीरेचो ध्येय होच आतां खंयतान काडला म्हूण तुमकां कळ्ळें रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वाक्य 11 कळनासलेल्या मिनातेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोमयाची सेवा करा तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा कष्टांवरांमध्ये सोसणीक जाया मागण्यान थीर रावा आनी हर एकाक तुमकां आदर्श आसा जेजू क्रिस्तस भावां भयणीनो हांव परतून हांवें सुरवेर सांगिल्ल्या विशयाक फाटीं येता आमकां जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ मात्र बाचावी हाडूंक शकता ह्या विशयान प्रोटेस्टंटांनी कातोलिकां मदें कंडाबट्टे गलाटो जाल्लो आसा भावार्था वरवीं कामां वरवीं न्हय गे आतां त्या विशयांत डिस्कशन उणें जालां कित्याक भावार्थ म्हणटाना केवल जेजूचेर विश्वासचे मात्र न्ही ताका संबंदी कामां उदेतात देखून जेजूचेर आमचो विश्वास आणखी घट करया जेजूचेर आमची पातयेनी घट करया जेजूचेर विश्वास म्हणटाना यकीनपणान जेजूचेर पातयेवचें ताचेर विश्वासचें ताचेर बरवसचें तो आमकां बाचावी हाडटा म्हूण चिंतचें असलें चिंतपांचें मतींत आयलें जाल्यार आनी म्हाका भावार्थ आसा हांव भावार्थी हांव आणखी भावार्थान जिवाळ जाता आनीकी चड सुवार्थेक म्हजो गांस चड घट करता म्हणलें हांव समजून जाल्यार सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्लें तें पत्र आमकां तें लाभलेलें सार्थक जातलें आमचो भावार्थ घट जातलो ही कृपा ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आनी आमी करचें हें अर्पण आमचेंच अर्पण जावं दी आनी सोमया जेजू क्रिस्ताक एक आत्मीक भेटोवणी जावं दी संतोष पुरितायच्या भूत्या दिसा कानिक घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता उडत्या मुखार तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार
tucă e papa Mundoku wansu Wai dakasu Pulhang tisu Amcha kestasu Svikar kurun ye papa Bădără tamasan Cristacho Svikar kurun ye papa Bădără tamasan Cristacho म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकल्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याही सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेनवासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धेनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या पुमेमे वंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवतुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povi, 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 Tăi parasus învis portu, Sărgalit sumsar, Bălatul cea-băi bava, Bun sărghitu ca cei, Bun sărghitu ca cei, सर्वेस्पराचे नावी येताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुठ परगटुया सोम्याची तुझे मरण आमी संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन तो
आमी पुरता तुझ्या येयाखावी उद्रेका तुझ्या येयाखावी उद्रेका. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजता पवित्रत्ने वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुंबेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवन जुजे तिसो पती, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्न्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान शिकयलेले मागणे धीर घेवन आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापाच्या तुझे नाव पुजिसा, तुझे राज येवं, तुझी जिशी सदां जाता तशी संसारांत जावं. आमचो तुझे स्तोत्रास आजमकामी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमोक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे कौतुक कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे कौतुक कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वीकार तूं कर म्हाका. जिविताच्या उड्यान भरताय म्हाका, कुरपेन तुज्या नेट. देण्यान तुज्या दादोस करून म्हाका, मोगान काळीज पेट. जेजू बोळ्या उड्या जिविताच्या, तू जीवित म्हाका. जेजू बोळ्या न्यायीदाच्या, स्वीकार तूं कर म्हाका. जिविताचे वाटेन चलो म्हाका, संगीताचा गावो. पाटलाव तुजो सोम्या करून म्हाका, जुली पासले काड. जेजू बोळ्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू कडेन थोडो वेळ आमी उलोवया, मौन रावया, दोळे आमचे धांपया. मोगाळा जेजू, तूं जावन आसाय मोग. हो मोग आमी हेरांक वांटूंक आमच्या काळजांनी तूं आसाय. सोम्या आमकां तुज्या मोगान भरूं. तुका आमी अर्गां दिता. तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर. एक भजन आमी गावया. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद.
धन्यवाद दिसा स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे शुमा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में योग्य स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा बेशुमार कोटि कोटि स्तुति तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद उभे रावया प्रार्थुया प्रीतीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान टापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उच्चारूंक सरगार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वदकार दय करून बसा भोवन आनी भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक आमी एका पुरबायचो दीस मागता गुड मॉर्निंग आज हांगासर आमचे संगत आसात मनदेक बाप विन्सेंट सिक्वेरा गांवान आमी एकाच गांवचे फिरगजेचे उपिनंगडीचे आनी प्रस्तुत ते बिजय फिरगजेंत वस्ती करन आसात मंगळूर दिएसीसचे बायबल आयोग हाचे कार्यदर्शी जावन ते सेवा दिते आसात आनी हाचे सांगता
आयतारा सोनवारा अशें रजेच्या दिसांनी म्हणले बरी विविध फिरगज्यांक बसून थंयसर बायबल क्लास ते आयोजन करनासात आनी हर एका दिसा म्हणले बरी मंगळूर दिएसीसच्या यूट्यूब चॅनलार ते शुभ वर्तमान म्हणल्या नांवा खाल 2 वा 3 मिनटांचो व्हिडिओ संदेश त्या दिसाच्या वांजेलाचेर ते दितात आनी आज हांगासर येवन आमी मुखल्या हप्त्यांत सोलोनसच्या रितीरे विशयंत जेराल जाणवाय तांणी आमचे संगी वांटून घेतल्या आनी हें दिवंक ते एक सुक्त व्यक्ती कितें म्हळ्यार रोमांत तांणी PhD सनद डॉक्टरेट पदवी सांव पावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर जोडल्या रोमागरांक बरयलेलें पत्र पयलो अध्याय वळी 8-15 ह्या इतल्या वळयेचेर तांणी डॉक्टरेट पदवी जोडलेली आसा प्रत्येक जावन तातूंत आमकां दिसून येवचें पावलूची दिनवासनी आनी अपुर्बायेच्या रितीन सांव पावलूच्या ह्या रोमागरांक बरयलेल्या पत्राक तांणी एक प्रस्तावन कशें आमकां दिलां आनी मुखल्या हप्त्यान सलोनसच्या त्या रितीरेक एक फावंडेशन एक बेस कितें दिलां मगळ बापानो आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हो एक शर्माव अपुर्बायेचो तयार करून आमकां दिवन ह्या पावलूच्या रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर आमचो मोग आनी ओडणी चड केल्ल्या खातीर आनी आमचे पासत ह्या मिसेच्या बलिदाना मुखांतर मागलेल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव थँक्यू फादर दुसऱ्यो थोड्यो कळोवण्यो ऑक्टोबराच्या 20 आनी 2 तारखेर म्हणजे येवच्या आयतारा आमी जागतीक मिसांवाचो आयतार संभ्रमता पापा पियूस 11व्यान 1920 आनी 6 इसवेंत मिसांवा खातीर मागोवंक हो एक विशेष दीस स्थापलेलो जावन आसा मागण्या सांगाता आमची संपन्न मोळां दान करून त्या मुखांतर मिसांवाक आदार दिवंक आमकां आपोवणें आसा नमन बळूक जेजू आमच्या पुणशेताचें मॅगझीन भुरग्यां खातीर एक चित्रकला स्पर्धो मांडून हाडटा ह्याच सोनवाराच्या सांजेच्या 4 वरार आमच्या हॉलांत हो स्पर्धो चलता 3 विभागांनी स्पर्धो आसा नर्सरीतावन दुसऱ्या क्लासी म्हणसर आमी पिंतूर दिता भुरग्यांनी त्या पिंतुराक कल्लार भरचो तिसरे तावन 5वी क्लास बाळोक जेजूचें पिंतूर सोडोवचें आनी 6वे तावन 10वी क्लासी म्हणसर कुटुंबांत मोबायलाचो देंवसार म्हणजे मोबायला वरवीं कुटुंबांत जावच्या वायट परिणामा विशयंत एक पिंतूर तांणी सोडोवचें ड्रॉइंग शीट आमी दितेल्या ड्रॉइंगाक गरजेच्यो संगती भुरग्यांनी हाडच्यो तुमी वडिलांनी तुमच्या भुरग्यांनी ह्या स्पर्धांत भाग घेवचे खातीर तांकां प्रोत्साव दिवचो सोमार आयुध पुजेचो दीस आनी सडताव हांगासर कातोलिकां तांची वाहनां बेंजार करचे खातीर हाडटात पूण तो दीस रेतीरसो जाल्ल्यान आनी सगळ्या गुड्यार चेरां आसतलीं जाल्ल्यान हांगासर वाहनांक अवकाश आसचो ना त्या देखून आयतारा दिसा आमी हांगा वाहनां बेंजार करता सकाळींच्या 2 मिसां उपरांत त्या उपरांत आमी 9 वरां तावन हांगासर वाहनां बेंजार करतले तुमची वाहनां 2 परां पयलें हाडीचें म्हूण विनंती करता कित्याक म्हळ्यार 2 परां उपरांत आमकां रेतीरेक चेरां घालूंक आनी दुसरी मांडावळ करूंक आसा जर तुमचे फॅक्टरी कामाची जागे ऑफिसां बेंजार करूंक जाय जाल्यार तुमचें नांव आनी वेळ ऑफिसांत पयलींच दाखल करचें भोवन आनी भयणीनो जायत्या दिसां आनी म्हयन्यांत तावन आमी तयाराय करून राखून रावल्ली रेतीर ह्याच सोमारा तावन बुधवारा पर्यंत हांगासर उक्त्या मैदानार चलतली सकाळींच्या 8:30 तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत चलची ही रेतीर कर्मेलीत याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा सोलोन व्हरतात विशय येदळचो तुमकां कळीत आसा सा पावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतल्या विंचलेल्या विशयांचेर अपुर्बायेचे नियाळ आसतले थोडे इशारे तुमच्या गमनाक हांव दवरतां रेतीर पावस आनी इतर अडकळी नासतना बऱ्या रितीन जावच्याक सांगतच हांगासर येवच्या हर एकल्या भक्तिकाक क्रिस्ताचो खरो अनुभव मेळच्याक तुमी मागण्यांत हो एक इरादो दवरचो रेतीरेक सुमार 10,000च्याकी चड लोक येता जाल्ल्यान हांगासर सगळ्यांनी कदेलां मांडूंक आसतली म्हणटना पार्किंगाक जागो पावचो ना त्या देखून तुमी दय करून एकच 2 व्हिलरार येवचें ना जाल्यार ऑटोर येवचें ना जाल्यार बसार येवचें तुमची 4 व्हिलरां घरा दवरून येवंक विनंती करता 2 व्हिलराक खंडीत पार्किंग आसतलें पूण 4 व्हिलराक पार्किंग आसचें ना
तुम्ही येताना तुमची तेच सवां पयलींच एका पत्रार बरोवन हाडची. हांगा येवन पेन दिया पेपर दिया म्हळ्यार दिवंक जावचें ना, उडास दवरा. रोमागरांक बरयलेलें पत्र ह्या रितीरेचो मेन विशय जाल्ल्यान तुमी एक पटीपुणी तें पत्र वाचलां आसतलें. वाचलां गे? थोडीं हसतात, थोडीं गोमटी लयतात. कितेंय आसूं आनी दीस आसात त्या देखून केवळ 16 अध्याय आसचे. तुमी रेतीरे पयलें देखून एक पटीपुणी तें वाचून ध्यान करून तयार रावचें. रेतीरेक येता आसतना तुमी तुमच्यो उदकाच्यो बोतली हाडच्यो. कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमी उदक खंडीत दिता. 10,000 लोक म्हणटना दिसाक एक पोटी एक ग्लास उदक पियेलें जाल्यार कितले ग्लास गेले? 10,000. 3 दीस म्हणटना 30,000. ते मागीर आमी कितें करचें? उडयचें पडटा. म्हणटना परिसराक आमी कितलें प्लास्टीक उडयता न्ही. सो त्या देखून तुमच्यो बोतली हाडा. हांगासर खाली जाल्ल्या बोतलींक भरूंक आमी खंडीत जावन उदकाची वेवस्था करता. दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा. आनी रेतीरे बाबतीं जावच्या खर्चाक तुमची उदारमनाची काणीक दिवन आमकां आदार दिवचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. येवच्या आयतारा सांजेच्या 3:30 वरार आमी कदेलां मांडूंक सुरू करता. तुमचे मदल्या गटमूट तरणाट्यांनी ह्या कामाक आमचे संगी हात मेळयचे म्हणून आमी विनंती करता. ह्या मिसाक थंड पिवन आनी उंडो दान दिला. विक्सन आनी स्वीडर डिसोजा मुद्रंगडी तावन, पुनीत डिसोजा काद्री तावन आनी सनशायन क्रिकेटर्स दुबय तावन. जर कोणी तुमी हांगासर आसात जाल्यार तुमी मुखार येवन मनाची वात स्विकार करची. ओके. तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. भोवन आनी भयणीनो, जायतीं तेसावां मागणी इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या. बाळूक जेजू लागीं उसारलेलें तो आमकां खंडीत तिरस्कार करिना. कित्याक हो आमचो बरवसो आनी पातयणी. ह्याच बरवशान आमी परत्यान आयल्या. जे कितें आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात ते जेजू लागीं उसारन सांगया. प्रतीक जावन 2 इरादे हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. एक, येवच्या हप्त्यान हांगासर चलचे रेतीर बऱ्या रितीन जावचे खातीर, अडखळीविणे जावचे खातीर, हर एकल्यांक एक बरो आत्मीक अनुभव मेळचे खातीर. दुसऱ्यान पालेस्तीन आनी इस्रायल मदें जावचें झुजो रावोंक आनी शांती स्थापन जावचे खातीर. तुमकां कळीत आसा कालच्याच एका दिसा बॉम्ब फुटोवन एक आस्पत्रेंत आसले 500च्या चड जण मेल्यात. म्हणटना कितलो जण घायेला आमकां कळीत ना. त्या देखून ह्या दोनी राष्ट्रां मदें शांती स्थापन जावं दी म्हूण मागया. सांगता आमी मागया. ए बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवं उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतेल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. तशें आमची बात कामोगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचे माये मोपयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे घाळी. आमेन. देवसो पूत मनीस चलो, आमच्या मदें जियेलो. देवसो पूत मनीस चलो, आमच्या मदें जियेलो. देवसो पूत मनीस चलो. आमच्या मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. तशें आतां सदां फुरोत. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. तशें आतां सदां फुरोत. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. तशें आतां सदां फुरोत. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगता मागया. ए आज्या पंचा जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रिकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण
तुजी कुमक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्या सदां सर्वदा आमेन. अर्घा मागणे. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवडा उपकार खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकोळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर लोक जे बाळपणाक मान दिव दी. तुजी कळानातली दैवीक मदत करून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पिडेस्तांचेर विशेष मागणी आनी आशीर्वाद आसा. जर तुमचे थंय कसली पिडा आसा जाल्यार, दूख वळवळे आसात जाल्यार तुमी दयेकन हांगा मुखार येया. संगतच घरांत आनी आस्पत्रेनी प्रायमताच्या घरांनी आसच्या पिडेस्तांचो उडास काडया. खंयच्या पिडेस्तांनी तांचे पासत मागोवंक सांगला तांचो उडास काडून देवाची काकूळतो तांचेर ह्या वेळार आमी मागया. एकडी भोंवन रावन तुमच्यो दुखी, तुमची पिडा, तुमचे एकसुरपण, तुमचे दूख कितें आसा तें सुमयाक उसारून सांगा. तुमची जाप जावं दी. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. दयाळ बापा, पिडेन कुसतूंच्या आमच्या भाऊ भयणींक आपली दूख आटविटे सोसूंक कृपा दी म्हूण मागता. कनवळे बापा, सरपिडेस्त भाऊ भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घालन तांकां संपूर्ण भलायकी, सवकसाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता. ह्या भाऊ भयणीच्या दुखान भागीदार जावन तांकां आदार दिवच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानान बर म्हूण मागता. विविध पिढी अनवरांनी, आक्लास आनी आकांतांनी आपले दीस सरच्या निराधार, निर्गतीक आनी एक सूर्या पिडेस्तांचेर तुजे दयेचो उजवाड फंकय म्हूण मागता. आस्पत्रेनी, प्रायवंताच्या घरांनी आसच्या पिडेस्त भाऊ भयणी बरी भलायकी फावो कर. तांची सेवा करच्या धाकटेर तशें नर्सांक तांचे सेवेंत सोसणीकाय आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता. जेजून शिकयलें मागणें सांगता आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस. आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमी ताची बरी जावं, तो आमचे बरी जालो. आमकां वयर उबारूं, तूं पाताळाक देवलो. पाका पाव सुटोवच्या बयेची शेळी जालो. देव पोनांत वांटो दिव, देव मनीसावन आयलो. जेजू पाळटा लाले मागता, तुज्या सैमाक बदल आमकां. जेजू पाळटा लाली माता, तुझ्या सैमाक बदल आमकां. मुघाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां. घेवन पुरसाती करवेन निवार आमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत कार्मेल गुडो मंगळूर मांडून हाडटा. ओएसिस 2023 घराण्यातली विनंती, रत्नाचे उमेदीन घराण्यातली विनंती. सांपावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रिती ऑक्टोबराच्या 23 ते 25 तारीख म्हणसर कर्मेलीत याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा. तुमी येया, हेरांकी आपणडा नव्या पेंतेकुस्ताक साक्षाव. कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक खर्ग असल्या कराळ दिसांनी
व्यक्ती उदेता